पोट मारून जोत केल्लें खंय, सगळें वागान खाल्लें. अशी एक जाणटेल्यांची वोपार आसा. हे वोपारीचो अर्थ असो की काळजान मनान एक सपन बाळगून भरपूर कश्ट काडप, पूण गरजेच्या वेळार सगळे मातये भरवण जावप वा होगडावप. आवय बापायची आपणाच्या भुरग्यां बद्दल जायतीं सपनां आसतात. ही सपनां पुराय करपाक आवय बापूय रातीचो दीस करतात. पूण केन्ना केन्ना भुरगीं आवय बापायच्या हावेसा आड वतात तेन्ना तांच्या काळजाक सामको धक्कोच बसता. हाची प्रत्यक्षांत देख दिवपी आयज आमी नवी यत्तेचो पयलो पाठ शिकतले. पाठाचें नांव कवाथो. पाठ बरोवपी भोवमानेस्त डॉक्टर जयंती नाईक. हांचो जल्मगांव आमोणे केपें. लोकवेदाचेर संशोधन करून तांणी गोंय विद्यापिठांतल्यान डॉक्टरेट पदवी मेळयल्या. तांचें जायतें साहित्य उजवाडाक आयलां. हालींची पिळगी शिकून सवरून व्हड जातकच चड पयशे जोडपाच्या उद्देशान भायल्या देशांत स्थायीक जावंक सोदता. बऱ्याच फावटी आपलो आवय बापूय, आपलो गांव आनी देश ह्या विशींची आपली लागणूक विसरतना दिसता. स्वताची ध्येयां साध्य करतना आपली मनशां आनी आपली माती हाचे कडेन आशिल्लें नातें तोडूंक फावना अशें लेखिका ह्या पाठांतल्यान सांगता. भुरग्यांनो, चलात तर ह्या पाठाक सुरवात करुया. सांज वेळची 3 वरां जाल्लीं. निकतीच पावसाची एक शेण येवन गेल्ली. श्रावण म्हयनो आशिल्ल्यान वताची भांगराळी किरणां धर्तरेचेर पातळिल्लीं. भायलें वातावरण प्रसन्न दिसतालें, मात म्हजें मन खूबच थतर-वितर जाल्लें. म्हजे अभ्यासाचे कुडींत बसून कितें तरी बरयतलों म्हूण हांव येदोळ सावन यत्न करतालों, पूण एक वळ लेगीत बरोवंक जमनाशिल्ली. थोडो वेळ यत्न करून हांव कदेलीवेलो उठलो आनी सरळ भायर बाल्कनींत वचून उबो रावलो. बाल्कनींतल्यान म्हजी नदर सुरेखाचेर पडली. तें रघूक आदाराक घेवन घराकुशीचे बागेंत कवाथो रोयतालें. तें पळोवन म्हज्या काळजांतल्यान एक कळ उदेली. सुरेखान तो कवाथो काल ऑफिसांतल्यान घरा येताना हाडिल्लो. ताच्या ऑफिसांतल्या जोझफाक सामकी फुलां माळून म्हणटात तशें ताणें एका कोकोनट फार्मांतल्यान तो हाडून घेतिल्लो. तो कवाथो मलेशियन जातीचो आशिल्लो. घरांत भितर सरना फुडेंच तो दाखोवन ताणें म्हाका म्हणिल्लें, जाणा विवेक, हो कवाथो 3 वर्सां भितर लागपाचो. हाचो एक नाल्ल कळशा येदो जाता खंय. पोरसांत असलो एकूच माड आसल्यार पुरो. 4 जाणांच्या संवसाराक विकतो नाल्ल हाडपाची गरज ना.
फाल्यां वेद आनी ताच्या कुटुंबाक नाल्लाचो कांयच उणाव जावचो ना. सुरेखाचे बँकेक आयज एकच आदेस काम आशिल्लें. आमगेल्या बंगल्या कडल्यान फकत 2 किलोमीटर अंतराचेर सुरेखाली बँक. आयज तें बँकेंतल्यान बेगीनूच घरा पाविल्लें. जेवचें जेवन तें रघूक म्हणल्यार आमगेल्या मानायाक घेवन तो कवातो रोवपाक धांविल्लें. सुरेखान आमगेल्या बंगल्या भोंवतणचे जमनीर जशें कितें फार्मूस तयार केल्लें. हे बागेन खंयचें झाड ना अशें नाशिल्लें. गुलाबा साकून आबोल्या मेरेन आनी आंब्या साकून जगमी मेरेन. बागेन तरेकवार भाजयोय रोयिल्ल्यो. तें स्वता मानाया बराबर पोरसांत वावुरतालें. सारें उदक घालतालें. भुरग्यां सारकीच पोरसाची जतनाय घेतालें. त्या झाडांकडेन भुरग्यां कडेन उलयतात तशें अपुरबायेन उलयतालें. तांचे खातीर घर सोडून खंयच एक रात लेगीत रावनाशिल्लें. हांव सुरेखाक जायते फावटी म्हणटालों, आगो कित्याक इतले जिवाक त्रास घेता तूं? आयज बाजारांत घे म्हूण फळां आनी भाजयो मेळटात. देवादयेन आमकां पयशांचो कांयच उणाव ना. हाचेर ताची जाप थारिल्ली आसताली. आरे आयज काल बाजारांत ताजें अशें कितें मेळटा? सगळ्या भाजया फळांचेर रसायनां शिपडिल्लीं आसतात. कितेंच म्हूण खावपाचें ना. असलें खावन आमकां कसलीं दुयेंसां जातलीं तें देवूच जाणा. आमचें बरें आसा. फाल्यां जेन्ना वेद गोंयांत येतलो तेन्ना तांकां भायलें कितेंच खावचें पडचें न्हय म्हूण म्हजो हो आटाप. सुरेखाक घर संवसार, चाली रिती ह्या सगळ्यांचो खूब सोंस. घर बंगलोय ताणें आपले आवडी प्रमाण बांदून घेतिल्लो. खंय खंयच्यान जिन्सावार वस्तू मेस्तवत हाडून तो सजयिल्लो. हे सगळें आमच्याच न्हय तर वेदाच्या संवसारा खातीर पुजायता अशें ताचें सांगप आसतालें. हांव ताच्या कामान चड लुडबूड करिनाशिल्लो. म्हाका असल्या गजालींची चड आवड नाशिल्ली. म्हजो खरो संवसार पुस्तकां, लेखन, संशोधन, सभा संमेलनां हो आशिल्लो. 2 वर्सां जालीं हांव अध्यापनाच्या कार्यांतल्यान निवृत्त जाल्लो. पूण पयलीं परस चड व्यस्त आशिल्लो. वेद आमचो अपुरबायेचो एकलोच पूत. ताका जल्म दिवपा सावन ल्हान व्हड करपाचे सगळे कश्ट सुरेखानूच काडिल्ले. ताचो अभ्यास शिक्षण सगळें तेंच पळयतालें. इल्ल्यातल्या कवाथ्या वरी तें ताची जतनाय घेतालें. आनी ताच्या कश्टाक फळ आयिल्लें. वेद कार्डियाक सर्जन जाल्लो. अमेरिकी सरकाराची फेलोशीप ताका मेळिल्ली. फाटलीं 5 वर्सां नामनेच्या मेडिकल रिसर्च सेंटरांत ताणें संशोधन केल्लें. हाचे फाटल्यान ताचे आवयचीच
उर्बा आशिल्ली. सुरेखा आतां 6 म्हयन्यांनी रिटायर जावपाचें आसलें. तें वेद गोंयांत येवपाची वाट पळयतालें. वेदाच्या भुरग्यांक मांडयेर खेळयत आपलें जाणटेपण सारपाची सपनां तें आतां चिंतूंक लागिल्लें. सुरेखाच्या सपनांची याद जावन म्हज्या काळजाक भितरले भितर कांपरी भरली. सकाळीं वेदान फोनाचेर म्हाका सांगिल्ली खबर म्हज्या कानांत गुंजुल्लो कशी रुंवरुंवताली. पप्पा, म्हाका आतां ग्रीन कार्ड मेळ्ळां. हांव आतां अमेरिकेंतूच स्थायीक जावंक सोदतां. हांगा म्हाका खूब संदी आसात. त्या उतराक ताणें गोंयांत येवन देशाची सेवा करप कितलें गरजेचें हें ताका समजावपाचो यत्न केलो. पूण आवयक ही खबर सांगपाची जापसालदारकी ताणें म्हजेरच घाल्ली. येदो व्हडलो काळजाचो दोतोर आसलो तरी ही खबर आवयक सांगपाक तो अनमनतालो. हांव सकाळ सावन वेदान सांगिल्ली जबाबदारी कशी निभयतलो ह्या चिंतनांनी घुस्पल्लो. ही खबर आयकून वेदाचे वाटेकडेन दोळे लावन बशिल्ल्या सुरेखाची गत कितें जातली? येवजूनच म्हज्या हातापांयांक गुळे आयिल्ले. वेद भारतांत परत येतलो. हांगा आपलें व्हडलें हॉस्पिटल उगडटलो. हांगाच्या लोकांक ताचो फायदो जातलो. एक नामनेचो काळजाचो दोतोर अशी ताची गोंयांतूच न्हय तर पुराय भारतांत नामना जातली. ताच्या हातांतल्यान आमच्या देशाची सेवा घडटली अशी जायतीं सपनां आमी दोगांयनी रंगयल्लीं. पूण त्या सपनांचेर उदक पडिल्लें. वेदान अमेरिकेकूच रावपाचो निर्णय घेतिल्लो. आपल्या आवय बापाय विशींची लागणूक सोडूच आपल्या देशा विशींच्या कर्तव्याचोय ताका विसर पडिल्लो. आपल्या मुळाव्या शिक्षणा सावन मेडिकलच्या शिक्षणा मेरेन आपल्या देशान आपणाचेर इतलो खर्च केला तेन्ना आपणे आपल्या शिक्षणाचो लाव देशाक दिवन परतफेड करूंक जाय हेंवूय तो विसरिल्लो. खरेंच आवय बापूय आपल्या भुरग्यां खातीर कितलो कश्ट काडटा. ताका बऱ्यांतलें बरें शिक्षण दिवचें म्हूण दीस रात वावुरता. आपली आवड इत्सा मारून गरज पडल्यार रिणय घेवन ताका उच्च शिक्षणा खातीर विदेशांतय धाडटा. पूण भुरगें मात विदेशांतल्या लठ्ठ पागाराक आनी सूख सुविधांक भुलून आपल्या घरा आपली आवय बापूय वाट पळयता म्हणपाचें विसरतात. आनी आवय बापूय मात भुरग्यांक वतरेत वतरेत दोळे धांपतात. विवेक, विवेक, सुरेखान पोरसान साकून म्हाका मारिल्ल्या उल्यान हांव भानार आयलो. रोयिल्ल्या कवथ्या लागीं उबें रावन उमेदीन ते म्हाका उलो मारतालें. पूण म्हजें निर्शेल्लें मन थंय वचपाक राजी नाशिल्लें. एक मन सांगतालें हीच संद आसा
सांगून उडय एकदाचें. केन्ना तरी हें काम तुका करचेंच आसा. जड काळजान हांव कवाथ्या लागीं पावलो. नवनिर्मणेची खोशी सुरेखाच्या तोंडार दिसताली. ते कवाथ्याचेर हात भोंवडायतालें. हांव शुन्न नदरेन कवाथ्या कडेन पळयत रावलो. फाटले 2 दीस सुरेखाचे खोशयेक शीम मेर नाशिल्ली. कवाथो, वेद ह्या उतरां बगर ताचें उलोवणेंच नाशिल्लें. मदीं वेदाचो फोन आयिल्लो तेन्ना सुरेखास ताचे कडेन उलयिल्लें. पूण वेदान आवयक कसली जाग माग लावूंक दिवंक नाशिल्ली. सुरेखाक काळखान दवरप समानय. वेद अमेरिकेकूच रावपाक सोदता हें आयजूच सांज वेळा सुरेखाक सांगपाचें हांवें थारायलें. सांज वेळा च्या घेवंक बसलां आसतना हांवें म्हणलें, सुरेखा. इतल्यान मेजावयलो फोन वाजलो. वेदाचो फोन. हांव वळखलो. पप्पा, हांवें सांगिल्ली गजाल तुवें मम्माच्या कानार घाली? अजून ना. कित्याक? पप्पा, हांवें अमेरिका सोडून गोंयांत येवपाचें थारायलां. कितें? खरेंच सांगता? हय पप्पा. फाटले जायते दीस तुमच्या विचारांनी म्हाका अस्वस्थ केलो. आतां हांवें थारायलां, हांव परत येतां. अमेरिका सोडून रोखडोच परत येतां. म्हज्या गोंया खातीर, म्हज्या देशा खातीर. अशें हांवें मुद्दामूच फोन व्हड करून म्हणलें. हय पप्पा, हांव अमेरिका सोडून रोखडोच गोंयांत परत येतां. कितें? म्हजो वेद येता? च्या सांडून सुरेखा पोरसावन कवाथ्या म्हऱ्यांत धांवलें. कवाथ्याचेर अपुर्बायेन हात भोंवडायलो. ताच्या तोंडांतल्यान उतरां भायर सरलीं. म्हजो वेद येता अमेरिका सोडून. भुरग्यांनो, ह्या पाठाच्या म्हत्वाच्या मुल्यांचेर एक धांवती नदर घालुया. कितली काळजाक चुरको लावपी ही कथा. पालकांच्या तेगांतल्यान, चड करून आवयच्या कश्टांतल्यान वेदाची घडणूक जाल्ली. आवयन ताका इल्ल्यांतल्या कवाथ्या वरी राखिल्लो. जसो एक कवाथो लायतात आनी तो दुसऱ्या जनावरांनी, पाड्यांनी, गायींनी, म्हशींनी खावचो न्हय, ताची बरी राखण जावची म्हण ताका मानेच्या वेळा पासून इल्लें करतात, तशेंच परी सुरेखान वेदाची जतनाय घेतिल्ली. ताका आपणाल्या सपनांक आदार दिवपाक अमेरिकी सरकाराची मदत मेळिल्ली. तो थंय गेल्लो आनी नामनेच्या रिसर्च सेंटरान संशोधन करून, रिसर्च करून कार्डियाक सर्जन जाल्लो. भायल्या देशांत राविल्ल्यान घडये थंयच्या सुख सुविधांक भुलिल्लो. ताका ग्रीन कार्ड मेळिल्लें. भुरग्यांनो, हे ग्रीन कार्ड म्हळ्यार कितें? हय, तूं त्या देशाचो पर्मनंट रेजिडेंस वा
सदांकाळ रावपी. हे कार्ड आमी 2 तरांनी मेळोवंक शकतात. पयली म्हळ्यार शेगीत 5 वर्सां अमेरिकेक रावून वा अमेरिकेच्या नागरिका कडेन लग्न जावन. पूण अशें आसल्यार उण्यांत उणें 2.5 वर्सां थंय शेगीत रावप गरजेचें. वेदाक ग्रीन कार्ड मेळपाक तो अमेरिकेक 5 वर्सां राविल्लो. तो काळजाचो दोतोर आसून तो आपणाची चिंतना आनी आवडे आवयक सांगूंक गडबडटालो. हाचे फाटल्यान कितें कारण आसूंक शकता? घडये ल्हानपणा सावन आवयन ताचे खातीर ताच्या शिक्षणा खातीर खूब कश्ट काडिल्ले. घडये आवयच्या सपनांची जाणवीक ताका आशिल्ली. घडये तो आवयच्या काळजाक लागीं आशिल्लो. कारण कितेंय आसूं, पूण आपूण अमेरिकेक रावूंक सोदता ही गजाल तो आवयक सांगूंक गडबडटालो. पूण जेन्ना वेद ही गजाल बापायक सांगता तेन्ना बापूय कितें करता? हय, बापूय ताका ताचें ह्या देशा बद्दल जें कर्तव्य आसा तें दाखोवन दिता. ज्या देशान ताच्या शिक्षणा खातीर इतलो खर्च केला त्या देशान ताणें परत येवन त्या देशाची ह्या आपल्या देशाच्या नागरिकांची सेवा करप कितलें गरजेचें तें तो ताका पटोवन दिता. इश्टानू, भुरगीं आमी चुकतात. अशा वेळार आवय बापायन भुरग्यांक फावो तो सल्लो दिवप सामकें गरजेचें. ते भायर भुरग्यांनी हो सल्लो हें सांगणें आयकून घेवप तितलेंच म्हत्वाचें. वेद बापायचो सल्लो मानून घेता काय ना? हय, वेद बापायच्या सांगण्याचेर खोल विचार करता. तो अस्वस्थ जाता. ताका ताचें कुशियेंस कॉन्शियन्स सतायता आनी शेवटाक तो परत गोंयांत भारतांत येवपाचो निर्णय घेता. तर भुरग्यांनू, आमी लेगीत ह्या पाठाचे देखींतल्यान आमच्या आवय बापाय बद्दल आनी ह्या देशा बद्दल आशिल्लें आमचें कर्तव्य आनी जबाबदारी मानून घेवया आनी त्याच पावलांनी मुखार चलुया. देव बरें करूं.